नमस्कार इश्टानो. फाटल्या 4-5 दिसांक गोंयान एक न्यू क्रिकेट स्टेडियम बांदलो एक प्रायवेट इंडिविज्युअल बाय नेम कमला प्रसाद यादव. तो चिखलेचो आदलो सरपंच आनी बिल्डर बाय प्रोफेशन खंय. सो त्या स्टेडियमा संदर्भान सरकाराचो बिहेवियर आनी मिडियाचो बिहेवियर समजून घेवपाक तुमच्या समोर हाडपाक हो ब्लॉग सुरवात करया. 28 तारखेक टायम्स ऑफ इंडियाचेर इश्टानो ही बातमी आनी टायटल पळया बातमीचे, विथ नॉट इनफ ग्राउंड्स इन गोवा फादर बिल्ड्स क्रिकेट स्टेडियम फॉर हिज 2 चिल्ड्रन टू ट्रेन खंय. त्या आर्टिकलाचेर टायम्स ऑफ इंडिया आर्टिकलाचेर अशें सांगता की कमला प्रसाद यादवान खंय 2021 तो जागो घेतलो खंय लोटले खंय जाणा इश्टानो. वेर्णा इंडस्ट्रियल स्टेट आहा पळय तेजो फेज 4 आहा न्हू, ज्या जाग्याचेर फेज 4 सोंपता वयताना हांगाच्यान वेर्णाच्यान लोटले वयताना दाव्या सायडीन IFB आहा दिसता, IFBच्या फाटल्या वाटेन हो स्टेडियम बांदला. धड वाटूय ना वचपाक हरशी पूण बांदलो. एक सरपंच मोविन गुदिनोचो मनीस कितेंय जावं शकता गोंयान. सद्याक गोंयान कितेंय घडों शकता आनी सरकाराचो हात आसात न्हू. सो तेणी बांदलो. आतां तो स्टेडियम बांदलो पळय, तो स्टेडियम आतां इनॉग्रेट जावपाक जाय. तो आतां इनॉग्रेशन काल 1 तारखेक आमच्या CMच्या हातीन जाला, मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत. आनी तेन्ना उपस्थिती लाभयली आमचो इंडियन क्रिकेट टिमीचो कॅप्टन सूर्यकुमार यादव हो उपस्थित आसलेलो. सो अशी ही बातमी. आतां क्रिकेट ग्रावंड बांदलो, गोंयान ग्रावंड नासलेले, तेज्या भुरग्यांक खेळोंक मेळनासलेलो म्हणून प्रायवेट इंडिविज्युअलान ग्रावंड बांदलो. आतां हे सर्वसामान्य सरकाराक अशी लजेची गोश्ट. कित्याक सरकारा कडेन जमोंक ना, एका इंडिविज्युअलान बांदलो. हितून लज दिसूंक जाय न्हू. सरकाराचें काम कोणी दुसऱ्यान केलें पूण ना, हांगासर गर्व दिसता. आतां तो भुरग्यांक जाय म्हणून बांदले पूण तो आतां बाकीच्याय भुरग्यांक खेळोंक दितलो फुकट पयशे घेवन कितें तें आमकां सद्याक तरी खबर ना. प्रायवेट बांदला, ताका खर्च येयला, कोणाचे पयशे लागला आसतले ते आतां सरकाराक जर इच्छा आसा जाल्यार सोदून काडचे तेंच्यांनी, पूण ना काडचे कित्याक सरकारांतलो मनीस सगळें माफ. तेजेच उपरांत 2 दिसां उपरांत हेरल्डाचेर आनी हेर न्यूज चॅनलाचेर त्या स्टेडियमाक सगळी परमिशनां ना म्हणून अशी बातमी पळोवपाक मेळ्ळी. आमी घेतला ती हेरल्डाची. हेरल्ड कितें म्हणटा तें पळोवया. विलेजर्स रेज रेड फ्लॅग ओवर लिगल स्टेटस ऑफ क्रिकेट ग्रावंड इन लोटली. सो लोटलेचे लोक कितें म्हणटा आनी तेंच्या सरपंचाचो एक व्हिडिओ पळयल्लो हांवें. तो म्हणटा त्या स्टेडियमाक ऑक्युपन्सी ना, सनद ना, आनी हो जर फोटो पळयत जाल्यार त्या स्टेडियमाच्या वयल्यांतल्यान हाय टेन्शन लायन वयता. आमच्या शेतांतल्यान सुद्दां हाय टेन्शन लायन वयता जाल्यार आमकां ते रिस्ट्रिक्शन्स घालतात. पूण ना, सरकाराचो मनीस सगळें माफ. मोविन गुदिनोचो मनीस कितेंय करूं शकता गोंयान. तशेंच तेजे उपरांत हे न्यूज येयली म्हणून सरकाराक किंवा सरकाराच्या मनशाक आमी कसलो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करूंक वयता लज बीन दिसपाचो तसो कांय प्रकार ना. ते 1 तारखेक वयता, इनॉग्रेट करता आनी फक्त CMूच न्हू, CM वांगडा मोविनाचो मनशाचो स्टेडियम म्हणटकूच तो थंय आसा स्वाभावीक आहा. देर इज नो फर्दर कमेंट्स ऑन दॅट. पूण BJPचो अध्यक्ष कितें म्हणून गेल्लो, खासदार सदानंद शेट ताणावडे कितें म्हणून गेल्लो, तुमच्या सरकाराच्या विरुद्ध उलयलो तर तुमचे कडेन जमाना, सरकारा कडेन जमाना म्हणून तेणी बांदले हे सांगता तो. आनी तुमी इनॉग्रेट करूंक वयता कितें म्हणून गेल्ल्यात तुमी. सरकाराच्या विरुद्ध उलयता न्हू तो मनीस आनी तुमी तेच इनॉग्रेट करूंक वयता. तरी आतां प्रश्न हो येता, सरकारा कडेन जमोंक नासलेलो, तुमकां आतां एक रेडीमेड स्टेडियम मेळ्ळो आहा, प्रायवेट इंडिविज्युअलान बांदला. तुमी ताका विचारा, बाकीच्याय भुरग्यांक खेळोंक मेळटलें न्हू फुकट पयशे दिनासतना, काय तुका पे करचें पडटलें. हो भुरग्यांचो इमोशन दाखोवन भुरग्यांक ग्रावंड नासलेले खेळपाक तांकां खूब इच्छा आसलेली म्हणून आपूण बांदली. आतां बाकीच्या भुरग्यांक जर खेळोंक येवंक जाय जाल्यार आपल्याक फारीक करा मागीर खेळोंक दितलो असो कितें हिशोब ना न्हू तो. जर तसो आसा जाल्यार हांव प्रपोजल घालता सरकारान तो ग्रावंड आतां एक्वायर करचो. बाकीच्यांकूय खेळोंक मेळ्ळो ना रेडीमेड ग्रावंड तुमकां.
तेच वयल्यान आतां हे सरकाराक आनी गोंयाक लुकसाण आहा. कित्याक जर इंडस्ट्रियल स्टेट जर फाल्यां ते वाटेन एक्सटेंड करपाची जाली जाल्यार करूंक मेळचो ना. कित्याक आतां तो ग्रावंड येयल्लो आहा. तो ग्रावंड ज्या जाग्याचेर आहा थंयसर एक्झॅक्टली इंडस्ट्रियल स्टेटाची बाउंड्री आहा. सो इंडस्ट्रियल स्टेट आतां थंयसर एक्सपान्शन जावचें ना त्या कुडक्याक तरी एटलिस्ट. सो लुकसाण जालें. सरकारान हेजेर मातशी तरी न्हू वापरपाची. फक्त आपस्वार्थपणा केलो. देश वयर आहा, देशान गोंयूय आसा, गोंयाक लुकसाण जातलें अशें जायत जाल्यार आनी गोंयकारांकूय विचार करा. सो हे जालें सरकार आनी भाजप. आतां मिडिया कितें करता ती पळोवया इश्टानो. मिडियाचो जर रोल पळयत जाल्यार तुमी गुगलाचेर चला, प्रुडंट मिडिया 1919 स्पोर्ट्स म्हणून कीवर्ड्स टायप करा. तुमकां अशे लिंक्स येतले. त्या लिंकान जर पयलोच लिंक जर तुमी क्लिक करशात जाल्यार प्रुडंट मिडियान कमला प्रसाद यादवाचेर एक व्हिडिओ केला की कसो तेजो पुर्वज गोंयान येयलो आनी तेजो पुर्वज गोंयान येयलो म्हणून तेणी गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर केदे व्हडले उपकार केले हे दाखोवन दिवपाक प्रुडंट मिडियान एक व्हिडिओ करून घातला आपल्या चॅनलाचेर. मुद्दम जावन वचून पळोवचो तुमी इश्टानो. अबो असो दिसता तो हो व्हिडिओ. तेच फुडें लिंकान वचात जाल्यार 2-3 कडेन तेच दिसता, तोच व्हिडिओ आसा. तिसरे कडेन वयशात जाल्यार सूर्यकुमार यादव जो येयल्लो इनॉग्रेशन करपाक, ते सूर्यकुमार यादवान स्पेशली प्रुडंट मिडियाक एक्सक्लुजीव कशी इंटरव्यू दिली ती तुमकां पळोवंक मेळटली. मुद्दम जावन पळया. इतले त्रास घेतला न्हू प्रुडंट मिडियान. सो तुमी मातशे एफर्ट्स घालचे पळोवपाक लागून. तुमकांच लागून करतात न्हू ते. आमकां तुमकां लागून सत्य येवपाक जाय आमच्या नदरे समोर म्हणून हे सगळे करतात ते. आनीक काय विशय नासतलो. आमी तरी तशेंच समजताले इतले दीस. सो हे तुमी पळोवचे. आनी तेज्या उपरांत की प्रुडंट मिडिया आनी हेर मिडिया कशें ऑपरेट करता हें तुमकां समजपाक एक बरी गोश्ट की मिडिया जितलें सांगता पळय तेजेर दोळे धांपून विश्वास दवरपाक जाय काय दवरपाक जायना हे तुमकां आयज अंदाज लागतलो. सो इश्टानो हे जालें हेज्या संदर्भांत. तो कीवर्ड घालून स्पोर्ट्स 1919 स्पोर्ट्स. आतां मातशें ते की सर्च न्हू चेंज करा आनी थंय कितें घाला प्रुडंट लोटलीम क्रिकेट. तितून तुमकां पयलोच लिंक मेळटलो 2 दीस पयलीं लोटलीम क्रिकेट स्टेडियम इनलिगल काय म्हणून क्वेश्चन मार्क आहा फेसबुकार. तो लिंक क्लिक करशीत जाल्यार ओपन जावचो ना. दुसरो सिमिलर दिसतलो तोय लिंक क्लिक करशात जाल्यार ओपन जावचो ना. तिसरे लिंकान RDX गोवा न्यूज चॅनलाचो थंयसर तुमकां यूट्यूब व्हिडिओ प्ले जातलो दिसतलो. प्रुडंटाचेर एक्स म्हटल्यार ट्विटर अकाउंटाचेर जर तुमी वयशात जाल्यार ट्विटर अकाउंटाचेर तेंची जी न्यूज आसा दॅट इज रिलेटेड टू सूर्यकुमार यादव, ताका स्टेट गॅस केलो म्हणून ती ओपन जातली. तशेंच जर तुमी फुडें वयशात जाल्यार गोवा न्यूज हबाचो जो यूट्यूब आहा व्हिडिओ तो प्ले जाता. आतां फेसबुकार कितें ग्लिच आहा काय म्हणून जर डावट येत जाल्यार फेसबुकाचेर तेंचो जो सूर्यकुमार यादवाक स्टेट गॅस केला म्हणून जो लिंक आहा तो प्ले जाता. पूण ते इनलिगल आसलेले म्हणटात पळय ते प्ले जायना. सिमिलरली इंस्टाग्रामाचेर वयशात तुमी जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर इनलिगॅलिटी तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लेले पळय तो प्ले जायना. पूण दुसरो पोस्ट जो आसा इंस्टाग्रामाचेर ज्या जाग्याचेर CM गेल्लो इनॉग्रेट करपाक पळय तो तेंचो प्ले जाता. म्हटल्यार आतां हितूंतल्यान प्रुडंट मिडियान आतां जनतेक सांगपाचो टायम येयल्लो आहा की तुमी कितें करपाक सोदतात. इनलिगॅलिटी आहा ते रिपोर्ट करतात. मागीर तुमी कितें तेंचे सूर्यकुमार यादवाचे तुमकां एक्सक्लुजीव मेळटा. कमला प्रसाद यादवाचो पुर्वज आनी तेंच्यांनी गोंयकार आनी गोंयाचेर कितले उपकार केला तो स्पेसिफीक एडवर्टिजमेंट व्हिडिओ घालतात. आनी नेगेटिविटी रिपोर्ट केल्लेली इनलिगॅलिटी रिपोर्ट केल्लेले ते काडटात. लोकांक इश्टानो समजून घेया कितें चल्लां गोंयांत तें. तुमकां दिसता आसतलें तुमी तांकां लागीं आहा तुमकां फायदो मेळटा म्हणून. पूण जर तुमकां लुकसाण करून आनीक कोण तांकां फायदो दिवपाक जर लागत न्हू जाल्यार तुमची वाट लावपाक हे लोक फाटीं फुडें सरचले ना. विचार करा इश्टानो, विचार करा. देव बरें करूं.